सगळ्यांना नमस्कार. कोंकणीचे दोन म्हान पूत नागेशबाब करमली तसेच नारायणभाऊ मावजो ह्या संवसाराक अंतरले. आयज आमी तांकां आर्गां ओंपपाक आनी तांच्यो यादी जागोवपाक सगळे हांगा उपस्थित आसात. हांव सगळ्यान पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष पावरीबाब फर्नांडीस, सचिव उल्हासबाब गांवकार, भंडारी राजेशबाब प्रभू आनी जोड सचिव स्नेहाबाई सबनीस हांचे लागीं मागता की तांणी नारायणभाऊ मावजो आनी नागेशबाब करमली हांची तांच्या घरच्यांक घेवन माचयेर येवचें आनी तांच्या दोगांच्या फोटवाक फुलां ओंपून आमी ह्या आर्गां सभेची सुरवात करतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. इश्टानो, नागेशबाब आनी नारायणभाऊ हांचे खूब कमी दिसांच्या अंतरान वचप आमच्या सगळ्यांच खातीर खूब दुखदायी आशिल्लें. खंयचोय मनीस आमच्या मदल्यान वचचो न्ही अशेंच आमकां दिसता, पूण म्हाका दिसता शरिरान जरी ते आमच्या मदीं नासले तरी तांची सासाय, तांचें काम सदांच आमच्या बरोबर उरतलें. आनी ज्या व्यक्तींनी सदांच आपली जीण एका तरेन सेलिब्रेट केली, आपली जीण मनयली, जिणेच्या निमण्या दिसा मेरेन चैतन्य घेवन हे दोगूय मनीस वावुरले, तांच्या मरणान आमी शोक व्यक्त करप काय तांच्यो यादी जागोवप, तांची जीण सदांकाळ मनोवप हें म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. जायत्यो गजाली आयकताले, तांचें काम आयकताले, पूण नेमकें कोंकणी खातीर काम करप म्हळ्यार ते कितें करता हाची जाण म्हाका ल्हान आसतना नाशिल्ली. पूण जशें व्हड जायत गेलें आनी कोंकणी मळार हांव वावुरपाक लागलें तेन्ना लक्षांत आयलें की नारायणभाऊ आनी नागेशबाब हांचें काम केलें व्हडलें, आनी तांच्या सारकेल्यांनी जें काम केलां ताकाच लागून आयज आमी तरणाटे कोंकणी मळार थोडेफार काम करपाक शकतात, वावुरपाक शकतात, कारण तांणी आपली अख्खी जीण ह्या कोंकणीच्या वावरा खातीर ओंपली. आयज हांव कोंकणी भाशा मंडळ आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या गोंयभरच्या संस्था तशेंच व्यक्तीच्या कडल्यान तांकां आर्गां ओंपता आनी ही सभा मुखार व्हरतना कोंकणीचे ज्येश्ठ म्हालगडे उदयबाब भेंब्रे हांचे लागीं मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें. सगळ्या लागीं मागता की तांणी पयलीं फोटवांक फुलां ओंपचीं आनी मागीर आपलें उलोवप करचें.
नागेशबाब करमली आनी नारायणबाब मावजो संवसाराक अंतरले म्हणजे दोन बरे मनीस, बरे नागरीक आनी गोंय आनी कोंकणीचे निश्ठावंत सेवक आमचे मदल्यान गेले. दोगांची जीण पळयली जाल्यार सामकी वेगळी. दोगांची वाड वेगळे तरेन जाल्या, दोगूय वेगळे वेगळे मळांचेर वावुरल्यात. तरी आसतना दोगांय मदीं कांय समानताय आशिल्ल्यो. एक समानताय, दोगूय जाण गोंय आनी कोंकणी भास हांचे विशीं खर निश्ठा बाळगून वावुरले. आनी दोगूय जाणां मदीं एक उदार स्वभाव आशिल्लो की कसलेय बरे कामाक आपल्याच्यान जाता त्या भशेन पालव दिवचो. पालव कांय वेळा पयशांचोय आसतालो, पालव पयशां भायर दुसरोय आसतालो. पूण जर खंय कोणूय बरें काम करता जाल्यार आपले कडल्यान ताका पालव मेळचो आनी तो दिवप हें आपलें कर्तव्य. अशे भावनेन ह्या दोगूय मनीस आज मेरेन इतलीं वर्सां वावुरले. म्हाका दिसता आमी गोंयचे खातीर वा कोंकणी भाशे खातीर, समस्त कोंकणी समाजाचे भाशे खातीर जें जें कितें जोडलें तें पयशांचे बळाचेर न्हय, तें सत्तेच्याय बळाचेर न्हय. आमी आज मेरेन जें जें कितें जोडलें तें निश्ठेच्या बळाचेर. खंय आशिल्लो पयसो आमचे कडेन? आमचे बरोबर कोण धनीकय नाशिल्लो. सत्ताय आमचे कडेन केन्ना आयली ना. सत्ता आमकां मेळची म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखले, पूण आमी सत्तेच्या कदेलार केन्ना बसले नात. तर हें जोडपाची शक्ती खंयच्यान आयली आमकां? हीं जीं जैतां आसात, मुक्ती धरून, मुक्ती, ओपिनियन पोल, साहित्य अकादमीची मान्यताय, घटक राज्य, राज्यभास कोंकणी आनी संविधानाचे 8वे अनुसूचीत कोंकणीचो आस्पाव. हे जे आमचे यशाचे पावंडे आसात ते पावंडे गांठपाक आमी पावले ताजें एक मोठें कारण म्हळ्यार ते विशींची आमची निश्ठा. आनी म्हाका दिसता जे निश्ठेन जाता तें पयशांनी जायना आनी तें सत्तेच्या कदेलार बसूनय जायना. आनी देखून जाणी निश्ठेची देख आमकां दिल्या अशे मनशांचो उगडास आमच्या मनांत दवरपाचो प्रयत्न आमचे कडल्यान वेगळ्या वेगळ्या तरांनी जावंक जाय. चंद्रकांत बाब केणी हांणी एक बरी सुरवात केल्ली. मागीर ती तांच्या भलायकेक लागून मातशी फाटीं पडली. पूण ती बरी गजाल. ती खंयच्याय संस्थेन फुडाकार घेवन अवश्य करची. गजाल कितें की ज्या मनशान कितेंय तरी योगदान दिलां, अर्थपूर्ण अशें योगदान कोंकणी भाशेक, गोंयाक, कोंकणी समाजाक, गोंयचे कलेक दिलां, ताजें ल्हानशें तरी एक चरित्र बरोवन दवरचें. नाजाल्यार फाल्यां हो फोटो पळयतकच कोण हो मनीस कितें केलें हाणें असो प्रश्न आमकां पडूंक पावना. चरित्र म्हळ्यार व्हडलें पुस्तक न्ही. चंद्रकांत बाब केणी फकत 40 ते 60 पानांची पुस्तिका सेंटर पिनींग करून काडटालो. पूण तातूंत त्या मनशाचें म्हत्व कितें तें कळटालें. एकच देख तुमकां दितलो जाल्यार शेणै गोंयबाबाची समग्र बरपावळ छापून काडपी काशिनाथ श्रीधर नायक उर्फ कवी बयाभाव खूब जाणांक वळख ना, नांवाची वळख ना, मनशाची वळख ना, ताणें कितें केलें हेंय खूब जाणांक खबर ना.
शिनय गोंयबाबान ताका कोंकणीचो अशोक म्हळा. म्हणजे एक नदरेन आपल्याक बुद्धाच्या स्थानार बसयला आनी जें कितें आपूण लोकां मेरेन पावोवंक सोदी तें ताणें पावयलें म्हणून ताका अशोकाची पदवी दिल्या. आनी ती गजाल खरी. ताका लागून अशे तरेचो जर वावर जालो, चड मोठो न्ही, चड खर्चीक न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मदीं जे निश्ठेन वावुरल्यात आनी जाणी अर्थपूर्ण अशें योगदान दिलां, तांची वळख आमचे फाटले पिळग्यांक आमकां थोडीशी आसा, ती संपूर्ण आसा अशें न्ही, पूण आमचे फुडले पिळग्यां खातीर ती वळख करून दवरपाची गरज आसा. ते खातीर हांव मागतां की नागेशबाब, नारायणबाब हांचे सारक्या निश्ठावंत सेवकांचो उगडास आमच्या मनांत उरूं, सदांच उरूं, आनी त्या उगडासांतल्यान आमच्यो फाटल्यान ज्यो पिळग्यो आज आसात आनी येतल्यो तांकां तातूंतल्यान तीच निश्ठा बाळगून फुडें वचपाची प्रेरणा मेळूं हांव तांकां सद्गती मागतां. देव बरें करूं ताका. फुडल्या सुवातेर मागता ज्येश्ठ साहित्यीक दामोदर मावजो हांचे लागीं की तांणी आपलें उलोवप करचें. आज नारायणबाब आनी नागेशबाब ह्या दोन ज्येश्ठ वावुरप्यांक, कोंकणीच्या वावुरप्यांक श्रद्धांजली दिवपाक आमी हांगा जमल्यात. जशें अन्वेशान सांगलें, आज खरो म्हळ्यार श्रद्धांजली दिवपाक म्हणजे तांच्यो बरी यादी तांकां उजाळो दिवप, आनी म्हाका दिसता तीच खरी श्रद्धांजली त्या दोगांयकी फावता. हांव म्हजी पुर्ती उलयतलो जाल्यार नारायणबाब होय मावजो आनी हांव दामोदर हांवूय मावजो. तें मावजो हें कॉमन आशिल्ल्यान खूब जाणांक दिसता की हो म्हजो भाव, म्हजो बापूलो भाव, म्हजो सोयरो अशें दिसता. पूण इश्टानो, हो मावजो हें कॉमन नांव सोडलें जाल्यार नारायणबाब आनी हांव आमचे मदीं लागींचें अशें नातें, हांव नातें रक्ताचें नातें अशें अर्थान म्हणटा. कसलेंच आसत जाल्यार पसून म्हगेलो आजो आनी तागेलो आजो कोण तरी ती भाव बापूल भाव आसूं येतात, पूण नाशिल्लें. पूण खऱ्या अर्थान नारायणबाब हो म्हजे खातीर एक मेंटोर आशिल्लो, एक लागींचो इश्ट आशिल्लो आनी जिवा भावाचो. म्हजे आयुश्यांतले सगळे बरे प्रसंग ताजे साक्षीनूच जाल्यात आनी जें जें म्हजे वाट्याक मातशें अशें तशें आयलां तेंय नारायण बाबाच्या साक्षीनूच जालां. नारायण बाबा विशीं सांगतलो जाल्यार खूब आसा. हांव इतलेंच सांगीन की हांव जेन्ना भुरगो आशिल्लो, म्हणजे 12 वर्सांचेर म्हगेलो बापूय भायर पडलो आनी 13 वर्सांचेर हांव मडगांवां शिक्षणा निमतान पावलो. सकाळीं 8ची गाडी धरप, मडगांव येवप आनी सांजची गाडयेर घरा वचप. दनपारचो सांजचो आदी सगळो फ्री आसतालो. तेदे वेळार हांव म्हाका मडगांवचें ठाणे म्हळ्यार नारायण बाबालो स्टुडियो, आनी त्या स्टुडियोंत हांव पुर्तुगेजा वेळावयली खबर सांगता. 1957-58 आनी नारायणबाब हो मावजो म्हणूनच हांव ताका वळखतालो. पूण त्या थंय पावतकीच मडगांवांत जेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो, ताणें ज्या तरेन म्हाका लागीं केलो, म्हाका आनी दुसऱ्याची केन्ना गरज पडली ना सोयऱ्याची. मडगांवांत तागेले स्टुडियोंत हांव खुबशें शिकलो. तागेले स्टुडियोंत पाकले येताले आनी पाकल्यां बरोबर तो पुर्तुगेज तापयतालो. इतले सुंदर पुर्तुगेज उलयतालो आनी ताजे कडेन म्हाकाय पुर्तुगेज कळटाली थोडीशी, पूण ताजे कडच्यान उलयता आमी तातूंत भितर कन्वर्सेशनाक भाग घेताले आनी ताका लागून पुर्तुगेज सुदारपाक पावली. नागेश बाबा कडच्यान म्हाका इतली आपलीपणाची चोडूंक मेळटाली, म्हाकाच खरें दिसनाशिल्लें. म्हणजे परत तो 5 वर्सांनी व्हड. पूण येवजून पळयात, हांव जेन्ना 13 वर्साचो तेन्ना तो 18 वर्साचो. तेन्ना आनी ऑलरेडी तो कामां लागिल्लो, हांव तरी शिकतालो.
ताजे उपरांत ती म्हाका प्रत्येक पावण्यार नागेश बाब आमगेलो नारायण बाब म्हाका सामको गरजेक पावलो म्हणटा तशें. म्हगेली शिक्षण जालें हांव मुंबय पावलो आनी मुंबयच्यान शिकून आयले उपरांत मत थोडोसो गॅप सोडलो जाल्यार म्हगेले प्रत्येक गजाली कडेन तो साक्षी आसा. नारायण बाब म्हगेल्या लग्ना खातीर मुद्रत मुंबय आयलो, मुंबय लग्न जालें. थोडे आसले 4-5 जाणां म्हगेले इश्ट आशिल्ले, तातूंत भितर नारायण बाब आशिल्लो. म्हाका जेन्ना मोटर शिकपाची इच्छा आसली, नारायण बाबान म्हाका मोटर शिकयली. ताचे पयलीं जेन्ना जेन्ना पिकनिकेक वताले कॅमेरा नारायण बाबालो, फिल्म नारायण बाबाले, नाजाल्यार फोटो डेवलप करप नारायण बाबान. म्हाका कसलीय गरज पडली जाल्यार हांव नारायण बाबा कडेन वतालो. अर्थात पयशांची न्ही, ती गरज म्हाका केन्ना पडली ना ताजे कडेन मागपाची, आनी मागिल्ली जाल्यार तो केन्ना ना म्हणटा नाशिल्लो, इतली खात्री आसा. नारायण बाबान म्हाका प्रत्येक वेळार आदार केला. आनीक खरें म्हळ्यार नारायण बाबाचो स्वभावूच असो. आपूण केन्ना फुडें केन्ना केलें ना. कोंकणी भाशा मंडळाची शाळा आज ह्या अवतिकायेक पावल्या, म्हणजे बरे अवतिकायेक पावल्या, जाल्यार ताजे फाटल्यान नारायण बाबाचो त्याग आसा. खूब जाणांक तें खबर पसून आसचें ना. नारायण बाब पेरंट्साच्या घरांत वचून भुरग्यांक धाड म्हणून विनंती करतालो. नारायण बाब टेम्पो जाय जाल्यार टेम्पोची वेवस्था करतालो. ते कशी करतालो, पयशे काडटाले ते पावनाशिल्ले आमकां खबर आशिल्लें, खंय भर घालतालो तें आमकां सांगूंक पसून नाशिल्लो आनी कळनाशिल्लें. कोंकणीच्या खंयच्याय कामाक जांकां गरज पडल्या तेन्ना तोंड धांपून तांकां आदार दिवप, पालव दिवप, हें नारायण बाब करीत आयला. आनी नारायण बाबाचो गूण म्हळ्यार जें तो उजव्या हातान दितालो तें दाव्या हाताक लेगीत कळनाशिल्लें, अशे तरेचो मनीस. आनी सांगना कित्याक हांगा खूब जाणां आसात ताचे कडच्यान आदार फावो जाल्ले. अर्थात व्यक्तिगत म्हणना, संस्थे खातीर ही शाळा, ह्या शाळे विशीं ताका आपलेपण इतलें आशिल्लें. व शाळेंत इतकीत खंय कितें कमी पडटा जाल्यार तें रोखड्या करपाक सांगतालो, पूण ताजेर लक्ष हाडून दितालो आनी कितलीच मोवाळ भाशेन करून सांगतालो. नारायण बाबान केन्ना कोणाक दुखयलें ना. पूण एकच याद आसा म्हाका, जेन्ना एका सभेंत एक गोंयचोच एक मंत्री जेन्ना वांकडेन उलयलो, नांव घेतलोच जाल्यार सांगता, आमचे झांटये जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना हाणें भर सभेंत उठून ताका निशेध केल्लो. नारायण बाब दिसतालो बारीक कृश पूण धाडसी आशिल्लो, ताचे कडेन गट्स आशिल्ले. हे गट्स म्हाका दिसता म्हजे कडेन कितें आयलें जाल्यार नारायण बाबा कडच्यानूच आयलां अशें म्हाका दिसता. आनी हालींचीच गजाल सांगतालो, म्हाका खरें वायट दिसलें. नारायण बाब हॉस्पिटलांत आसून म्हाका कळ्ळें ना, हांव भायर आशिल्लो. येतकीच म्हाका खूब चिटमिटी पडले. नारायण बाबा वचून परत वचून केन्नाय मेळटालो, गरजे भायरूय वचून मेळप. मडगांव गेल्ले कडेन जर हांव नारायण बाबा मेळनासता जाल्यार म्हाका देवळा वचून दर्शन घेनासता आयिल्लें अशें दिसतालें. म्हजें लग्न जाले उपरांत जेन्ना मडगांव वताले म्हजे कडेन वाहन नाशिल्लें, पूण मडगांव वचप जातालें आनी वतकीच येवपा वेळार लेट जालें जाल्यार नारायण बाबाले स्कुळेक वचून बसप, ताणें म्हाका आजून घरा सोडप. नारायण बाबाची वृत्ती फक्त म्हजे पुरती नाशिल्ली, तर कोंकणींतल्या प्रत्येक चळवळींतल्या मनशा खातीर ताका आपलेपण आशिल्लें. आनी केन्नाय नारायण बाबाक कितें अवॉर्ड पुरस्कार दिवया म्हणून सगळ्यांनी थारायलें, हो कसोच घेवपाक तयार नाशिल्लो. हालींच नारायण बाबा खातीर एक पुरस्कार दिवपाचो केलो, 1 लाखाचो आशिल्लो, पण नारायण बाबान सांगलें आपूण कसोच तो घेवपाचो ना, आपले परस बरी आनी वावुरपी आसा म्हणून. अशे तरेचो वावुरपी, निश्ठावंत वावुरपी आमचे म्हटल्यान एक गेलो हाजें दूख आसा. आनी नागेश बाबा बद्दल थोडें भितर हांव इतलेंच सांगता. हांव जेन्ना असोच 14-15 वर्सांचो आशिल्लो, मडगांव शिकतालो आनी सांजचे गाडयेर येता आसतना सबरांचे गाडयेर बसलो तेन्ना म्हाजोड्डीचो बिराड कोण आशिल्लो करमली, तांगेर तो वतालो आनी तो म्हाका गाडयेंत मेळ्ळो. आनी ताका ते शेजाऱ्यान सांगलें म्हाका वाचपाची खूब आवड म्हणून आनी कितेंय बरयताय बी म्हणून. नारायण बाबान इतलो इंट्रस्ट घेतलो, कितें वाचता, कितें वाच किंवा कितें बरयता म्हाका दाखय. आनी आपुणूय बरयता, तीच म्हाका कविता आपली एक दाखलीशी म्हणून दाखयली. आनी म्हाका याद जाता तेन्नाच्यान आमचे संबंद आमी लागीं आयले. पूण ताजे उपरांत हांव कॉलेजीक पावलो आनी मागीर म्हाका चळवळींत तो मेळ्ळो. आनी चळवळींत तांणी जें काम केलां ताका तुमी सगळे साक्षी आसात. म्हजे बरोबरचे म्हाका धरून, हांव धरून, पुंडलीक नायक, एन शिवदास आनी कोण म्हणनाका सगळ्यांक ताणें ओडून म्हणटा तशें चळवळींत भितर ओडून घेतलें. तो ऑल इंडिया रेडिओचेर आशिल्ल्यान आनी एक ताका एक वलायशें आशिल्लें, पूण ताजो दुरुपयोग आपल्या खातीर केलो ना,
ताजो उपयोग ताणें समाजा खातीर केलो. समाजांतले सगळे तरणाटे तांचे कडेन क्रिएटिविटी आशिल्ली, तांचे कडेन सर्जनशीलता आशिल्ली, तांकां वळखून तांकां ओडून चळवळींत ओडून घेतले. आनी म्हाका दिसता कोंकणीची शक्त वाडली ताजें एक कारण म्हणजे नागेश बाबाचो स्वभाव आनी ती लोकांक आकर्शीत करपाची वृत्ती. ह्या नागेश बाबाक लागून कोंकणी साहित्यीक मळार आनी कोंकणी भाशीक चळवळींत खूब व्हडलें योगदान ताणें दिल्लें आसा. सरकारी नोकरी आशिल्ल्यान ताजेर थोडी बंधनां पडटालीं, पूण तातूंतल्यान तो वाट काडटालो. आपली विचार केन्ना लिपोवन दवरनात. नागेश बाबा हो स्पश्टवक्त आशिल्लो. नागेश बाबाली कविता निमतान 5 संग्रह तागेले प्रकाशीत जाल्यात, पूण अजुनूय अप्रकाशीत तागेल्यो कविता आसात. म्हाका दिसता आमी कोणें फुडाकार घेवन त्यो कवितांचें संकलन जर केलें आनी त्यो जर उजवाडाक हाडल्यो जाल्यार तेंय एक व्हडलें कोंकणी चळवळीक, कोंकणी साहित्यीक चळवळीक योगदान थारतलें. कित्याक म्हाका दिसता तागेल्यो 1 न्ही 2 संग्रह पासून येवं येतात इतल्यो कविता अप्रकाशीत आसात. तें काम जावपाक जाय. आनी नागेश बाबा नारायण बाबा बद्दल एकच सांगता. नारायण बाबा कडेन पुस्तकांचो संग्रह खूब व्हड आशिल्लो. जें पुस्तक दुर्मीळ आसा तें नारायण बाबा कडेन मेळटालें. अजुनूय आसा तेगेलें, पूण ताणें म्हाका दिसता हालींच पुस्तकां दान केल्यात. पूण नारायण बाबाची एक खासियत म्हळ्यार तागेली डायरी. जेन्ना हांव तेजेर केन्नाय सांगतालो जाल्यार मरे अमके वर्सा अमकें जालें, तो म्हणटालो ना अमके वर्सा अमके म्हयन्यांत अमके कडेन जाल्लें, आनी तो डायरी काडटालो आनी डायरींत म्हाका दाखयतालो हांवें नोंद केल्ली आसा म्हणून. फाटली कितलीशेच 1000 वर्सांच्यो डायरी ताजे कडेन आसात. आनी म्हाका दिसता कोणेंय तरी ही जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी कोणाचोय आदार मेळत जाल्यार हांव फुडें सरून करपाक तयार आसा, पूण बाकीच्याचो आदार म्हाका लागतलो. म्हज्यात ती बसून ठाण करपाची वृत्ती म्हजे कडेन ना. पूण तागेली ते डायरी घेवन बसलो, आमकां कितलेशेच धन त्या डायरेंत मेळटलें. कितल्योश्योच तारखो, कितल्योश्योच घडणुको आमच्या इतिहासान जें घडून गेलां आमकां ताजी विसर पडल्या ती तागेल्या डायरींत ताजी नोंद आसतली. तेन्ना नागेश बाबाली कविता आनी नारायण बाबाली डायरी ही तांणी आपले फाटल्यान दवरिल्लें संचीत आमी ताजेर जर ताजो जर उपयोग करून घेतलो तो म्हाका दिसता आमच्या पॉस्टरिटी खातीर ताजो फायदो जातलो. निवासबाई फुडल्या सुवातेर म्हाका ज्येश्ठ साहित्यीक एम शिवदास हांचे लागीं कितें आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक म्हजो म्हाज्या बाबाचो नमस्कार. आज आमी आमचे प्रसंग आयला की 2 आमचे मोठे म्हालगडी नागेश बाब आनी नारायण बाब आमच्यांतल्यान गेले आनी तांकां आदरांजली हो तांचो उगडास करपाक आमी जमले. दोगांयच्या विशीं खूब कितें उलोवं येता, खूब कितें यादी आमचे भितर आसा. म्हज्या बाबतींत नागेश बाबाच्या बाबतींत खूब लागींच्यो यादी आसा. नारायण बाब मडगांव येतकच थंय बी म्हाका मेळ्ळो तो ओपिनियन पळोवंक लागतात उल्हास बुयेवान ताका जय गोमंतक गलापदकांत कोण तरी कोरस म्हणपाक भुरगे जाय आशिल्ले आनी हांव तेन्ना आल्बेदान शिकतालो णवेक. ओपिनियन पोल कितें आनी कितें तें कांय खबर नाशिल्लें, पूण म्हाका एकूच कळ्ळें तेन्ना की आमचें गोंय कोण तरी व्हरता म्हणून आनी तें सांबाळूंक जाय म्हणून. त्या खातीर भुरगे जाय. आनी त्या वेळार अमर शेख म्हणून मोठो कला आयलो गोंयांत. आखांताचे लोक गर्दी करताले आनी आमचे कडेन कांय ना तसलें. आमचे कडेन आशिल्लो तो फक्त उल्हास आशिल्लो म्हाकाय खबर ना तो गावपी म्हणून. तो उल्हास आमकां घेतलो आनी नुरुद्दीन मोवानी म्हणून पाजी फोंडा रावतालो कपड्याचो वापरप, खादी बी करतालो. थंय आमकां व्हेलें आनी कांय भुरगे अरुणा भुंयाव मागीर ती काटकार भयणी आमी एकठांय केले आनी शेवटी जय गोमंतक कलापथक काडलें आनी तातूंत आमी गोंयकारान जागे म्हणून उल्हास भुंयावच्या कलकत्तान गोंयभर तेन्ना ओपिनियन 1967 पावले. अशे तरेन अशे वेळार संपर्क आयलो तो नागेश बाबा कडेन आनी मडगांव येतकच नारायण बाबाच्या कडेन तागेले स्टुडियोंत. थंय खूब जाण लोक मेळ्ळे. म्हाका याद जाता तशें शंभू किर्तनी म्हणून
मार्जोड्डेचो फ्रिडम फायटर थंय म्हाका मेळ्ळो, थंय वळख करून दिली. यो रे आमगेर जेवपाक म्हणून तो शंभर ते आमचे शोलाबायचो बापूय. अशे कांय लोक नारायण बाबाच्या स्टुडियोन आमकां मेळ्ळे आनी खूब जाण कोंकणी म्हालगडे मागीर मेळ्ळे. आनी हे भशेन आमी कोंकणी चळवळीक मजार केले. आमी जर वास्तवीक वातावरण गांवचें आशिल्लें की कोंकणी कडेन पावपा सारकें नाशिल्लें. सगळें झालाच पाहिजे टोटल वातावरण. आनी आमचे सारके बहुजन समाजातले भुरगे बी ते मराठीच हें भाशा अशें म्हणपी वातावरणांत नागेश. अशा वातावरणांतल्यान हांव एकटो खंय तरी असो कडेक आयलो आनी एक तांच्या ह्या चळवळीक पडलो. त्या वेळार नागेश बाबाचे आमकां खूब आमकां म्हणटा अशें जशें कोणें बोट धरून हाताक धरून वयर चडोवचो तशें नागेश बाबान आमकां बोट धरून पणजे आकाशवाण्याची सपनां चलयली. आमी युवावाणींत वताले. युवावाणींत म्हाका पयलें पत्र आयलें की युअर पोयम्स हॅव बीन रिफ्यूज तसले तुजी कविता नाकारल्यात. नागेश बाबा कडेन गेलो आनी म्हाका दाखयलें नागेश बाबा म्हाजी कविता घेतली ना मरे म्हणून. आनी कांय ना बोला एका पत्रान कांय ना पळय आनी फुडें राव म्हणटा. आनी हे भशेन आकाशवाणी कडेन संबंद जालो. ही कविता अशी बरोवं जाय तशें करूं जाय युवावाणींत. आनी नागेश बाबान आमकां कोंकणी चळवळींत हाडलें. मडगांव येतकच नारायण बाब तागेलो फोटो स्टुडियो थंय वचपूच जातालें. आमी खंय तरी शेणिल्लीं गोरवां खंय तरी खंयच्या रानांत तश्यो मडगांव येतकच न चुकता मावळ्याच्या स्टुडियोचेर वचप. आनी आमी तेन्ना भुरगे हांवें खंयचे तरी एका कविचे म्हणून हें पुरसांव म्हणून कविता म्हणिल्ली ती ताका आवडली. आनी म्हाका तो मेळटकच शिवदास म्हणनाशिल्लो हें पुरसांव खंय चल्लां म्हणून तागेलें उलोवपाचें थंड भाशेन मावज्याची. अशे तरेचे ते व्याख्यान खूब सांगपा सारक्यो खूब यादी आसा. उदय बाबान हांगा उल्लेख केलो की तांची चरित्रांत तांचो उगडास आतां ल्हानशा पुस्तकांनी येवपाक जाय म्हणून. हांवें म्हाका एक समाधान भोगता की म्हजे परीन हांवें कांय व्यक्ती अंक म्हणून काडले. व्यक्ती म्हणजे एकाच व्यक्तीचेर अंक. ते म्हाका तकलेन कित्याक आयलें खबर ना. कारण आमचे दिवाळी अंक सगळे साबार कवितांचेर हाचेर ताचेर येताले. म्हणजे तकलेन आयलें की हे आमचे लोक पळय मोठे मोठे व्यक्ती तांचेर असो एक अंक खास कित्याक उरचो न्हय. आनी ह्या विचारांतल्यान हांवें ही खबर नागेश बाबाक उलोवन दाखयली. ना म्हणल्यार बरोबर आसा आमचे कोणा पुराण आसा. आनी पयलो अंक हांवें म्हणलें नागेश बाबा तुजेर काडटा. तुवें म्हाका सगळ्यांक दिवपाक जाय तुजी म्हायती. कारण तूं फ्रिडम फायटर आनी बाकीचे तुजे सगळे बरे भशेन पावलो. आनी हे भशेन पयलो अंक व्यक्ती अंक हांवें नागेश बाबाचेर काडलो. हे उदय बाबान जाचो उल्लेख केला ताचो थोडोसो भाग तो जाता. आज तो अंक कॉलेजांत शिकपी भुरगीं बी येतात विचारतात. आनी ताजे नंतर हांवें खूब अंक काडले. उदय बाबाचे अंकान बाई मावजाचे काडले. रमेश आमचे सगळे म्हालगड्यांचे जवळ जवळ 12 अंक काडले हांवें म्हणजे जायचे. ते आज डॉक्युमेंट म्हणून भुरग्यांक बी मेळटा. तर मावजो तांचें आनी एक खाशेलपण आशिल्लें. सामको थंड हळू येतलो आनी कानांत उलयतलो. गडबड ना मावज्याची. कितें सांगपाचें आसलें कसलो संदेश. अशे तरेचो शांत वृत्तीचो मनीस. म्हाका फक्त कांय म्हयन्या आदीं एका कार्यावळींत रवींद्र भवनांत मेळिल्लो बरो आमरे ऑफिशांत. आनी तागेलें तें उलोवपाचें डिसेन्सी नारायण बाबाची एक वेगळीच हें. खंय कितें तें सांबारी म्हणटा थंय घर त्या हातूंत ताजो हें आशिल्लो. आनी सांबारी म्हणटा तो काँग्रेसचो मनीस. आनी सगळे काँग्रेसचे लिडरी बी थंय ताच्या स्टुडियोन येताले. खुबश्यो यादी आसा सांगपाच्यो. आनी नागेश बाब पणजे वतकीर नागेश बाब ताजी एकच याद सांगता. मळा E36 आमी कोण विसरचे ना. हांव पुंडलीक रमेश प्रकाश दिगंबर हे जे आमचे वयस्की आसा सगळे तेन्ना पणजेन पावले की खंय मळा E36 वचप. येदेशें घर व्हडलें वयर. आतां मागीर दुसरें घर बांदलां शिमला. पूण ल्हानशी हें अशें वयर चडून वचचें पडटालें. आनी थंय वतकच मोहिनीबाई म्हणजे नागेश बाबाची घरकार. आनी बाबू आमचो जो ताका आमी बाबू अजुनूय बाबूच म्हणटात चल्याक तगड्याक. आनी शैलू ही धाकटी तेन्ना सामकी. आनी इल्लेशा घरांत आमी रातचे सुद्दां उरले मळ्यान थंय कवळी करून न्हिदपाचें. सकाळ फुडें मोहिनी आमकां च्या करून दिवप केन्नाय वच. अशी शेणिल्लीं गोरवां म्हणजे करमळेच्या तळ्यांत तशें आमी सगळे शेणिल्ले तरणाटे नागेश बाबल्या घरांत तेन्ना त्या वेळार आसताले. अश्यो खुबश्यो यादी ह्या दोगांय मनशाच्या बाबतींत आमचे कडेन आसा. म्हणजे तांकां उलोवपाचें खुबश्यो यादी जायते जाणां कडेन आसा. पूण उदय बाबान सजेस्ट केलें त्या प्रमाणे ह्या मनशांचो ल्हान ल्हान चरित्रां आमच्या नवी जी आमची तरणाटी पिळगी आतां वयर येता तांचे खातीर कोणें तरी फुडाकार घेवन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव ह्या दोनूय महान कोंकणींतल्या म्हालगड्यांक म्हाजे वतीन
आणि आमचे उर्बा प्रकाशन म्हणून म्हणजे असं ताजे वतीन आर्गांव. धन्यवाद. देव बरें करूं शिवदासबाब. फुडल्या सुवातेर मागता अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष अरुणबाब बोबयकर हांच्या लागीं की तांणी आपलें उलोवप करचें. आज आमी हांगा कोंकणीचे श्रेष्ठ स्तंभ तांगे बद्दल आमी आमगे श्रद्धांजली अर्पण करचे खातीर रावले ती. आमी म्हाका नांव अरुण उबयकर, कुमटा कोंकणी परिशदाचो अध्यक्ष जावन 30 वर्स काम केलां आणि 2 वर्स पयले मालवण जालेले कोंकणी परिशद 32वे कोंकणी परिशदाचो अध्यक्ष जावन म्हाका नेमणूक केली. म्हणजे हे दोनूय श्रेष्ठ कोंकणी मनशां खातीर आमी हाजी श्रद्धांजली अर्पण करच्या. आमी हांगा जमल्या ती कोंकणीचे काम करच्याक विविध स्तरार विविध रितीने आनी कोंकणी सेव केला. म्हाका नागेश बाब करमलीने म्हाका उगडास येता 1990 त्या वेळार आमी अखिल कर्नाटक कोंकणी संमेलन केलें. फर्स्ट अखिल कर्नाटक कोंकणी संमेलन कुमटांत केल्लें. खूब लोक केरळ धरून मुंबय ताय आमी अतिथी केले. त्या वेळार नागेश करमली तुगेकर आशिल्लो, उदय बाब आशिल्लो, महाबलेश्वर सैल आशिल्लो, अशी सुमार लोक आमकां संपर्कांत आयले. नागेश बाबाकडे एक मायेचो मोगाचो एक स्वभाव. उबयकर यो बस 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 तुमी घेवकार हे कोंकणी कुमटाचे नॉर्थ केरळा लोक खंय जास्ती काम करनात कोंकणी बद्दल. तुम्ही प्रयत्न करा, तुमच्यातल्या लोकांक ताका एनकरेज करता अशें म्हणून सांगता. आनी हांव हांगा कोंकणी परिशदाचे अध्यक्ष जावपाचें कारण तो ताणें सांगलें नॉर्थ केरळाच्याक तुमकां फुडारीपण दिनात रे कोणे, तुमी येवका मुखार यो. आनी ताणें आमगेले कमिटी मेंबर्सांक सांगून उबयकर मामा कोंकणी परिशद अध्यक्ष दिवका तुमी, ही हॅज डन ए लॉट फॉर कोंकणी म्हणून सांगून म्हाका मुखारसून हाडलें. ते म्हाका मस्त उगडास जाता की अगदी मोगाळ खंय गेले तिके खंयचेय संमेळनात गेले तिके यो उबयकर लागीं यो म्हणून कांदारान घालून आमकां एनकरेज करतालो. आनी मस्त मायेस्त मस्त मोगाचो आमकां कोंकणी मनीस आमचे मदीं ना. आतां दुसरो मनीस म्हळ्यार नारायण मावजो, ताका जास्ती परिचय नाशिल्लो मरे. लास्ट 32nd मालवणचे कोंकणी परिशदाचे संमेलना वेळार तो म्हाका परिचय जालो. आनी थोडे तासा भितर म्हाका ताका मस्त एक आत्मीय संबंध निर्माण जालो. आनी ताणें जोक्स न्ही खरेच विशय की म्हगेलो बायल उदय बेंबरेगल बायलेल वारी आसत अगदी लागीं लागीं व्हेरी नियरर इन फ्युचर्स म्हणून ताणें हांव सांगून कांदारात घालून म्हाका एक संबंध वाडलो. ताजे नंतर ताणें सगळे संमेलना वेळार म्हजे लागीं आयलो आनी मस्त तितले विशय शेअर केले. ती मायस्त मोगाळ मनुश्य नारायण माव सुद्दां आमचे भितर ना. तांगे दोगे जाणांक महात्माय आमकां श्रद्धांजली अर्पण करून म्हाका 2 शब्द समाप्त करता. देव बरें करूं अरुणबाब. फुडल्या सुवातेर गोवा कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष वसंत भगवत सावंत हांचे लागीं मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें.
सगळ्यांक नमस्कार. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष करून पावपाक पावना तांणी म्हाजे कडेन संदेश धाडलो की 2 उतरां तुमी उलयात अशें. अकादमीचे वतीन ह्या दोनी व्यक्तिमत्वांक हांव आर्ग दितां. म्हाका याद जाता आमचे नारायण भाऊ जे आशिल्ले तांकां हांव पयले खेपे मेळिल्लो तो 1980 वर्सा आनी सातत्यान ताजे 2-3 वर्सां उपरांत कुडचड्यार जेन्ना कोंकणी संमेलन जालें त्या निमतान ताजे कडेन खुबसो वळखी जाल्यो, दाट वळख जाली आनी ताजे कडेन वेव्हारय जालो. वसंत यो अशें म्हणून हांवें तांकां अडकुचे पयलीं म्हणपी म्हळ्यार एकच तांचो गूण म्हाका दिसता की आपले पिराये परस ल्हान भुरग्याक सुद्दां आपलेपणान वागोवपाचो एक गूण तांचे कडेन आशिल्लो जो सगळ्यांनी घेवपा सारको आसा. म्हाका याद जाता 1988 मेरेन तो म्हाका वसंत म्हणून उलो मारतालो आनी मागीर खंयी मेळून तो संतवंत वंत यो अशें म्हणटालो. आनीक खरें सांगता तुमकां ज्या दिसा तांची कूड मसंडीत व्हरपा खातीर ती तयारी चलताली आनी हांव भितर सरलो वेगळेंच वातावरण आशिल्लें. खीण भर म्हाका दिसलें आतां नारायण बाब म्हणटालो यो संतवंत यो अशें म्हणून. खऱ्यांनी दिसलें म्हाका. नागेश बाब हांचे कडेन अशीच वळख म्हाजी सादारण 80 वर्सां साकून 1980 साकून. उदय करमले म्हणून एक म्हजो इश्ट आशिल्लो शेजारी सहपाठी नागेश बाब ताजो काका आनी त्या संबंदान नागेश बाबा संबंदान उलोवप आमचे कडेन जातालें. आनी एखादी कविता जर बरयली खूब फावटी उदय बाब म्हाका घेवन ताचे म्हऱ्यान वतालो आनी नागेश बाब कानूय बी पिळटालो हें अशें चुकलां अशें करून. हांव चड उलयना, खुबश्यो यादी हांगा जाल्या पूण एकच सांगता वता आसतना गोवा कोंकणी अकादमी कडेन एक मांडणी आसा तातूंत मोनोग्राफ काडपाची एक सुविधा आसा, सवलत आसा. खुबश्या व्यक्तिमत्वाचे मोनोग्राफ आयिल्लेय बी आसा आनी कांय सद्याक घेतिल्ले आसा अजून ते पूर्ण जावना. हांव ह्या सभेचो एक सार म्हणून गोवा कोंकणी अकादमी कडेन एक रिपोर्ट सादर करता आनी तातूंत खास करून आज जांकां आमी आर्ग दिवपाची थारायतात तांचो मोनोग्राफ काडप शक्य आसा जाल्यार तो प्रस्ताव तांचे मुखार दवरता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं वसंतबाब. फुडले सुवातेर गोंय विद्यापिठाच्या वतीन शणै गोंयबाब भाशा आनी साहित्य महाशाळेचे संचालक डॉ. हनुमंत चोपडेकारांचे लागीं मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. आयची ही शोक सभा आसा अशें हांव म्हणपाक तयार ना, कारण आपल्या संघर्शमय जिणेंतल्यान एक जैतिवंत आयुश्य वा जिवीत ह्या दोनूय व्यक्तिमत्वांनी जगिल्लें आसा आनी खास करून कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य, कोंकणी संस्कृताय एकंदर चळवळीन ह्या दोनूय व्यक्तिमत्वांनी आपलें अशें खाशेलें जें योगदान दिलां त्या योगदानाची एक वळख वा तुस्त तोखणाय वा तांच्या योगदानाची खंय तरी याद काडची ह्या हावेसान ही सुपिल्ली बैठक वा बसका हांगासर आयोजीत केल्ली आसा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन अशें म्हाका दिसता. नागेश बाब करमली आनी नारायण बाबू मावजो ही दोनूय व्यक्तिमत्वां म्हजे खातीर आदराच्या स्थानाचेर आशिल्लीं. हांव सरकारी महाविद्यालय सांखळी हांगासर शिकता आसतना आमचे कडेन हिमको म्हणजे हिंदी, मराठी आनी कोंकणी अशे तरेचे एसोसिएशन आशिल्लें. हिंदी, मराठी आनी कोंकणी विद्यार्थी जे आसा ते एकठांय येवन कांय कार्यावळी आयोजीत करताले आनी दुसऱ्या वर्साक आसतना हांव त्या हिमको मंडळाचो अध्यक्ष जाल्लो आनी आमची संयोजका आशिल्ली सुनीता बाई काणेकर. तेन्ना नागेश बाब करमलीक मुखेल सोयरो म्हणून एका कवी संमेलनाक आमी आयोजीत केल्लो आनी ताजे ते भारदस्त व्यक्तिमत्वांनी तांणी सादर केल्ली ती कविता म्हाका याद आसा. आमी आमच्या वंशकुळाक देणे लागतात देखून आमची गितां आमकां गावची पडटात. खरें म्हणजे त्या वेळाचेर त्या तरण्या पिरायेचेर ह्या कवितेचो आशय आनी अर्थ आनी ताचो गर्भ तितलोसो समजलो ना, पूण फुडाराक जेन्ना कोंकणी भास आनी साहित्याचो अभ्यास केलो, शणै गोंयबाबाक जेन्ना वाचलो तेन्ना लक्षांत आयलें आपली भाशा म्हणजे कितें, आपली संस्कृती म्हणजे कितें, अस्मिताय म्हणजे कितें आसा.
ताज्या उपरांत जायते फावटी नागेश बाब करमली कडेन भेट जाली आनी खास करून युवाणी नांवाची जी कार्यावळ आकाशवाणीचेर सादर जाता त्या कार्यावळीक हांव स्वता कविता सादर करपाक कथा सादर करपाक जेन्ना वचपाक लागलो तेन्ना नव्या भुरग्यांक उदयमुख बरोवप्यांक कशे रितीन फाटबळ दिवचें, तांची तुस्त तोखणाय करची, तांकां मुखार काडचें, मार्गदर्शन करचें हें नागेश बाबा कडच्यान शिकलो. हांव नागेश बाबाच्या व्यक्तिमत्वाचेर उजवाड घालतना हांगासर 2-3 गजालीचेर घालपाचो प्रयत्न करतलो. एक सुटके झुजारी, एक कामगार फुडारी, एक सामाजीक वावुरपी आनी एक प्रतिभा संपन्न कवी अशी वेगवेगळी व्यक्तिमत्वाची तासां नागेश बाबाक लाभिल्ली. हांव जेन्ना ताचे वंशकुळाचेर ताणें हो साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत जो कविता जालो आसा जो 1989 वर्सा प्रकाशीत जाल्लो अपुर्बाय प्रकाशनाच्या वतीन, त्या कविता झेल्यान ताची स्वताची प्रस्तावना आसा, हांव आनी म्हज्यो कविता. तुमी मुजरत वाचात, तो स्वता भितरल्यान कसो आसलो आनी कवितेच्या प्रती वा जिणेच्या प्रती ताची निश्ठा कशी आशिल्ली हाच्या विशीं ताणें खूब मेकळेपणान तातूंत भाश्य केल्लें आसा. ह्या कविता संग्रहांत 3 विभाग आसा, युगवेद, उत्फर्के आनी उमाळे. आनी युगवेद ह्या विभागा भितर ताणें ज्या पद्दतीच्यो कविता व्यक्त केल्या तातूंतल्यान नागेश बाबाच्या व्यक्तिमत्वाची ही 4य तासां तुमकां प्रखरतायेन दिश्टी पडटली. आमी आमच्या वंशकुळाक देणे लागता देखून आमची गितां गावची पडटा ही कविता तातूंत आसात. ते भार येवपाचे दीस परते इंगळे जावन पेटपाचे आसा ह्या कवितेंतल्यान कळटा की गोंय मेकळें जालें, ओपिनियन पोल आमी जिखलो, साहित्य अकादमीची मान्यताय आमकां मेळ्ळी. परत 555 दिसांच्या आंदोलनांतल्यान राजभास चळवळीनूय आमी फुडें जैत जोडलें, घटक राज्य जालें, 8व्या अनुसूचित कोंकणी भास पावली. तरी लेगीत परत जेन्ना नाका जाल्ली कितें तरी आजनेरी जावपाक लागता भाशे वयल्यान, संस्कृताये वयल्यान, तेन्ना ते भार येवपाचे दीस परत इंगळे जावन पेटपाचे आसा. म्हणजे त्या जाणट्या पिरायेचेर लेगीत आपूण एक 25 वर्साच्या तरणाट्या भशेन परत तरसाद घेवन शब्दांची, विचारांची आनी नेतृत्वाची परत एकदां लडपाक तयार आसा असो हावेस उक्तावपी नागेश बाब करमली. इश्टानो, आयज जेन्ना हांव नागेश बाब करमली हाची याद करता तेन्ना साहित्य दर्पण एक कार्यावळीन गोवा दूरदर्शनाचेर ताची मुलाखत घेतली तेन्नाय बी ताच्या व्यक्तिमत्वाची साबार तासां उक्ती करपाचो प्रयत्न केल्लो. आमी नागेश बाब करमलीक जर समजून घेतलो आनी ताच्या विचारांतलो एक सुद्दां विचार घेवन जर फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी चळवळीचें जैत जें आसा तें कोण आडोवंक शकचो ना. दुसरें म्हत्वाचें जें व्यक्तिमत्व आसा तें नारायण बाबू मावजो. नारायण बाबू मावजो हांकां हांव केन्ना मेळ्ळो हांव चिंत्तालो, खरें सांगता म्हाका ताजो सोद लागलो ना. हाचें कारणूय सोदलें हांवें, कारण जेन्ना तो पयले फावटी मेळ्ळो आसतलो तेन्ना हाज्या पयलीं बी तो मेळ्ळा इतलें सादेपण, इतलें आपलेपण, इतली आत्मीयता, इतली तळमळ जी आसा ती सर्वसामान्य भुरग्यांच्या प्रती तांची आशिल्ली. म्हणून म्हाका घडये दिसलें ना की तो तेन्नाच म्हाका मेळ्ळा, ताज्या पयलीं तो मेळ्ळा. इतली बारीकसाणेन ते वासपूस करताले. चौगुले महाविद्यालयान हांव जेन्ना शिकयतालो तेन्ना मडगांव जाल्ल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक, भाशीक, साहित्यीक कार्यक्रमांत भाग घेतालो आनी चडशे शेनवारा कार्यक्रम आसताले. म्हणजे आवर्जून त्या कार्यक्रमाक भुरग्यांक घेवन येवप ही एक सक्ती आशिल्ली आनी एक बांदून घेतिल्लें. तेन्ना नारायण बाबू मावजो सदांच म्हणटालो की तुका जेन्ना पळयलो शेनवारच्या दिसा तेन्ना खूब बरें दिसता आनी खास करून जर हांव व्यासपिठा वयल्यान जर उलयता आसत जाल्यार उलोवप जाल्या उपरांत हळूच येवन कानान सांगतालो तुजें उलोवप बरें जालें आं, कोंकणी चळवळ आतां तुमी मुखार व्हरपाक जाय, आमी निश्चिंत आसा. म्हणजे निश्ठावंत कार्यकर्तो कसो आसचो आनी हेर कार्यकर्ते सुद्दां खूब थंडसाणेन कशें कितें घडोवचें हें नारायण बाबू मावजो कडच्यान शिकचें. 29 जुलय 1985 ते 4 फेब्रुवारी 1987 वट्ट 555 दिसांनी चलिल्ली राजभास जी चळवळ वा आंदोलन जें आशिल्लें तातूंत नारायण बाबू हांवें स्वता ताचो अभ्यास केला म्हणून सांगता, संशोधन केलां PhDचें. तेन्ना नारायण बाबू मावजोचो स्टुडिओ हें केंद्र जाल्लें कोंकणीचें, कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचें म्हणात. ताज्या उपरांत सुद्दां वेगवेगळ्या वेळाचेर जाणकार तुमकां सांगतले, हाज्या पयलीं उलोवप जाल्लें आसा की नारायण बाबू कशा पद्दतीन काम करतालो. त्या दिसा एका कवितेचो उल्लेख केल्लो की कोशिश इतनी खामोशी से करो की कामयाबी शोर मचाए. नारायण बाबू मावजोक हें लागू जाता. ह्या दोनूय व्यक्तिमत्वांचेर जर समारोप करतलो म्हाका दिसता की नागेश बाब करमली हो धगधगतो सुर्य आसा जाल्यार नारायण बाबू मावजो हो अथांग शांत दर्या आसा. नागेश बाब करमली हे प्रतिभा संपन्न कवी जर आसत जाल्यार पोटतिडकीन आपली रसिकताय बाळगुपी एक निश्ठावंत रसीक आनी तुस्त तोखणाय करपी रसीक म्हणून नारायण बाबू मावजो हांचें नांव घेवचें पडटलें. नागेश बाब करमली हे कोंकणीचें नेतृत्व करपी म्हालगडे जर आसत जाल्यार निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून नारायण बाबू मावजाक आमी बोट दाखोवचें पडटलें. आयज ह्या समयाचेर तांकां आर्गां ओंपता आसतना आमच्या मदल्या दर एकट्यान
नागेशबाब करमली हांच्या नेतृत्व गुणांतले चैतन्य घेवन जर गेले आणि नारायणभाऊ मावजो हांच्या कार्यकर्त्याच्या गुणांतले जर आमी निश्ठावंत गुण जर घेवन गेले वा निश्ठा हो जर गुण घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता की जो वावर आमी करतले त्या वावराच्या मुखार कोंकणी चळवळीचे मुखार आयिल्ली आडखळी केन्नाच आमकां थांबोवपाक पावच्यो ना. दोगांयक खूब चडांत चड आर्गां. देव बरें करूं. देव बरें करूं हनुमंतबाब. फुडल्या सुवातेर मागता काणकोण कोंकणी कला केंद्राच्या वतीन उल्हासबाब भाटीकारांचे लागीं तांणी आपले उलोवप करचें. सगळ्याक नमस्कार. दोन व्यक्तिमत्वां की ज्यांच्या पांयार तकली दवरची अशी व्यक्तिरुपांनी बी आनी दैवरुपांनी बी. एक पळयतात आमी नागेश हे एक दैवत, दुसरें पळयतात आमी नारायण हे दैवत. त्या दैवताचें जितलें चैतन्य आशिल्लें तातूंतले बरेचशे चैतन्य ह्या दोनूय व्यक्तिमत्वां मदीं दिसता. म्हणून तांच्या पांयार तकली दवरपा सारकी ही व्यक्तिमत्वां. मनशाक जल्म येता, सगळे आमी जल्माक आयले. जल्माक येतकीर येवचे पयलीं एक संस्कार आसता, तो गर्भसंस्कार. आनी लग्ना पर्यंत ते संस्कार 16 संस्कार, तशे 52 संस्कार आसात. तातूंत एक संस्कार 5 संस्कार जो आसा तो नांव दवरपाचो संस्कार. 5 संस्कार नांव दवरपाचो. आनी ह्या दोगूय विभुतींक जी नांव दवरल्यांत तांचो विचार जर केलो जायत ती अर्थपूर्ण आसा. तांकां पायण्यांत घालून तांचे आवयन तांच्या कानांत सांगलें, बाब तुजें नांव नागेश, तुजें नांव नारायण. आनी ह्या दोनूय व्यक्तिमत्वांनी ही दोनूय नांवां सार्थ केल्यांत. ती कशी तर दोगूय एक साहित्य हनुमंत बाबान खूब बरे भशेन आनी बाकीच्यांनी सांगलां तेन्ना तें रिपिटेशन करना. आनी पेपराचेर आमी खूब वाचता. अशें वार म्हाका वेळ चड घेवपाक येता की काणकोण कोंकणी कला केंद्राक फक्त 5 मिनटां म्हळ्यात ताणें ताजो. आनीक नागेश बाब हे आकाशवाणीचेर काम करता आसतना ताका सेकंदाचो हिशेब आशिल्लो, सेकंदाचो तो करपाचो हांव प्रयत्न करता, पूण तो कितले पर्यंत साध्य जातलो म्हाका खबर ना. हांव पळयतां की नागेश बाब हांकां तशें वंशावळीचें नांव आयलें ना, आज्याचें नांव तांकां दिलें ना. पूण नारायण बाबाक आज्याचें नांव दिलां. हे वंशकूळ, नारायण बाब हें वंशकूळ आनी हांणी बरयलें वंशकुळाचें देणें. आपल्याक वंश कळचो म्हणजे स्मृतिशेश आज्याचें नांव नातवाक दवरपाची एक पद्दत आसा आनी ती नारायण बाबाच्या बाबतींत घडल्या. आतां ही दोनूय व्यक्तिमत्वां इतलीं आनी एक बरोबर गेलीं हाजें दुख्ख सगळ्यांकच आसा. एखादो मनीस जल्माक येतकीर तो पयलो श्वास जेन्ना घेता तेन्ना तो रडटा आनी तो रडले ना जाल्यार नर्स आनी डॉक्टर पेंचाक घेतात आनी सगळे लोक बाप जालो हांसतात आनी साकर वाडटात. आनी तो मनीस आपलें नांव सार्थ करून आख्खे समाज आपलो मानता आनी त्या समाजा खातीर जो वावुरता तो जेन्ना वता हसत हसत वता आनी बाकीचे लोक सगळे दुख्ख, खेद, शोक व्यक्त करतात, जसो आज आमी हांगा करतात. आनी नागेश बाबाच्या बाबतींत हांव पळयतां की पयलीं आकाशवाणी आमगेली सादारण म्हज्या वयाच्या 22 वर्सां पर्यंत रेडिओ म्हणटा घरांत नासतालो, ट्रान्झिस्टर नासतालो. आनी तो कोणालो तरी वासरेर वचून वणिवायली वासी किंवा फोडणी फोव किंवा चावडेर खळार मळार हे सगळे कार्यक्रम आमकां आयकून पळोवचे पडटाले. आनी मागीर जेन्ना शिवदास बाबान सांगलां की अमर शेख, शाहीर अमर शेख आनी गोमंत कला पथक हे सगळे गजालीचेर आमी गेल्ले आसात. आनी त्या वेळार कोंकणीचो प्रसार गोंयभर जावपाक जाय आनी चड करून तो उत्तरेक जावपाक जाय. आनी अशे वेळार ललितकाचो एक प्रयोग आयलो. त्या ललितकाच्या प्रयोगाच्या वेळार हे
काणकोणांत श्री मोहिनी देवालयान आमच्या गांवांत नवरात्राक ऑक्टोबर म्हयन्याक आमचें कथाकथन चलतालें आनी त्या कथाकथनाच्या वेळार म्हाका दिसलें की हे सगळे जे ललितकाचे लोक आसात ते आमच्या गांवांत येवचे आनी थंय ते सगळे ललितकाचे कार्यक्रम जावचे. हांव तेन्ना अशें आयची पद्दत घर कणे वचून हांवें सांगलें पळय आमच्या नवरात्राक आमची हांगा नागेश बाब करमेल येतलो, उदय बाब येतलो, एन सुदास येतलो, एवागरी जॉर्ज येतलो, सिंगमाळ येतलो आनी सगळीं नारायण देसाय येतलो हें सगळें सांगलें. पूण सांगतकीर लोकांच्या तोंडार म्हाका जो हांस दिसतालो हय आमी येतात तो नागेश बाबाचें नांव घेतकीर. ताचें कारण अशें की लोकांनी रेडिओ आयकल्लो, रेडिओचेर तांचें गोड गोड उलोवप, वेवस्थीत उलोवप आनी कोंकणीची उतरावळ तांणी जी बांदिल्ली ती साखळी लोकांच्या काळजा मेरेन पाविल्ली. आनी जेन्ना देवळांत तुमकां खरेंच सांगता, देवळांत जेन्ना हे सगळे लोक एक 15 सुमार लोक आयिल्ले, दामोदर बाब मावजो सगळे आसात, हे लोक आयिल्ले ते खच्चून देवूळ भरिल्लें. तें भरिल्लें तातूंतल्यान सगळ्यांक आयकुपाक जाल्या पसून रेडिओचेर उलयता तो नागेश बाब कोण तो पळोवपाक. आनी तो कार्यक्रम पूर्ण 1.5 वर चल्लो, तो लोकांनी पळयलो. आनी त्या दिसाक म्हज्या ल्हानशा घरांत हे व्हडले व्हडले लोक पांय लावन गेले आनी तेन्ना सावन हें कोंकणीचें एक म्हाका त्या मनशाची भक्ती करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. नागेश बाब जेन्ना जेन्ना काणकोणाक येताले तेंच्या ठरावीक लोकांक सोदताले, तें ताका दिसूंक जाय आशिल्लें थंय. नागेश बाब काणकोणचो खंयच्यो चोरवाट आसा स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो हे नागेश बाबान आमकां सांगल्यात. गांवडोंगरीच्यान जिवा गांवकार किंवा काळे हांगा घेवन थंयच्यान वावुर्ल्याच्यान केपें कशें येवप, केप्यांतल्यान आनी खंय वचप आनी खंयच्यान खंय वचप, ह्यो सगळ्यो खेड्या पाड्यांतल्यो वाटो, रानांतल्यो वाटो, चोर वाटो नागेश बाबाक खबर आशिल्ल्यो. आनी ताका लागून पयलो आमच्या विधानसभेचो नॉमिनेटेड पळय आमदार आसा जिवा गांवकर, तो घडलो नागेश बाबाक लागून. कित्याक फ्रिडम मुवमेंटाक नागेश बाब थंय भितर बसून कादयीत बसून फक्त कविता करनाशिल्ले, ते आपले बरोबर जे लोक आसात तांकां राष्ट्रप्रेमाचें बाळपण दिताले, तांकां ते भाशा शिकयताले, तांकां ते संविधान शिकयताले, तांकां कायदे शिकयताले, सगळे तांकां शिकयताले ते. आनी ताका लागून तांचे ते कादयीत बसून तांचे गुरू आशिल्ले हें आमकां जिवा गांवकारा कडच्यान कळ्ळां. नागेश बाब ताका तो एक मनीस प्रसन्न जालो, तो ताका कितें कितें सांगतालो कविते, एक शब्द म्हळ्यार तो बंगालींतल्यान आयला, कन्नडांतल्यान आयला, तो खंयच्यान आयला, कितें आयला, खंय सांगला, रेफरन्स तो दितालो नागेश बाब. आनी जाका हें कांय कळना ताजी ग्रेविटी कितली हें तो पळयतालो, पट्टकन ताका सोडटालो. हाजें कारण अशें आसूं शकता, बांदोडकराक जेन्ना मॅनिफेस्टो मेळ्ळें तेन्ना थंय त्या दोंगरार जमनीक मीन ना हें आसा काय ना आनी तें कितली ग्रेडीचें आसा हें ताका तेन्ना कळिल्लें. आनी बरोबर प्रत्येक गोंयकारा मदीं कोंकणीची भक्ती कितें आसा, ताची ग्रेविटी कितली आसा हें नागेश बाबाक कळटालें अशें म्हाका दिसता. नागेश बाबा बद्दल उलोवपाक खूब सारकें आसा, पूण नागेश बाब इतलो मोवाळ मनीस, हांव नांव घेवप बरोबर जावचें ना, कट्टर मराठी वाद्या कडेन सुद्दां ताणें राष्ट्रप्रेमा खातीर दोस्ती केली, खांद्याक खांद लावन ते बसल्यात. म्हणजे प्रसंगी ते मेणाहून मोव, मेणाच्या मोव जाल्यात आनी एका कॉजा लागून एकठांय येवपाची मोठेपण तांणी दाखोवन दिलां. कामोश प्रकरण आसूं, फांताईश प्रकरण आसूं, फुन्नसांव हें सगळीं प्रकरणां आसूं, ह्या प्रकरणाक नागेश बाबाक आमी नागेश पळयलें ना, नागेश महारुद्र पळयला. तांच्या मदली नागेश महारुद्र पळयला. आनी ताका लागून अशा ह्या नागेश बाबाक आर्गां ओंपपाची संद कोंकणी भवनान आमकां दिली आनी काणकोण कोंकणी कला केंद्रान कमलाकर बाब माशी सारको दिग्गज हांगा आसतना म्हाका दिली. त्या खातीर म्हाका खूब तांचो आदर आसा. आतां आमी काणकोणकार जेन्ना मडगांव येतात न्ही, 1 वर प्रवास करतात आमी. 1 वर प्रवास करतकीर एखाद्या कार्यावळीक मडगांव येतकीर एका मडगांवकारान आमकां जर हांसत तुमी आयले रे म्हणटा आमी सगळो प्रवासाचो पुराय शीण वता. तें काम नारायण बाब करतालो. नारायण बाबाचेर आमची वळख खंयची तर पयलीं मडगांव येतकीर आमकां काणकोणाक कांय नाशिल्लें. पयलीं आतां सगळें आसा, सगळें खंयच ना म्हणटू. तर मडगांव येतकीर फोटो काडपाचो तो मावजो फोटो स्टुडियो नाल्यार रायकार. पणजी वतकीर सौजबाग नाल्यार मावजो.
हे फोटो पयली फोटो जी आमची तस्वीर जी आसा शिक्षणात शिकल्या ती पयली तस्वीर आमी थंय पळयल्या आनी पर्तगाळी मठांत आमी केणीबाब उदयबाब हांचे बरोबर तांकां बरोबर गोतावळ जाय आनी नारायण बाबा सारको जाय ते तांचे बरोबर येताले कितले सौम्य स्निग्ध तांचे हांसप तांचे पळोवप तांची जाप करप हांव म्हणन की नारायण बाबाक जें नांव दवरलां तें आज्याचें वंशकुळाचें देणें तें बरयलें ताणें. दुसरो मुद्दो असो म्हजो की 24 नांवांतलीं 24 कोंकणी कार्यकर्त्यांची जर नांवाची वळेरी काडपाची थारायली 24 नांवां तर नक्कीच दुसरें नांव नारायण बाबाक दिवचेंच पडटलें कार्यकर्त्याचें नारायणाय नमः म्हणून. हांव अशें म्हणन की नारायण बाब हे केन्ना केन्ना म्हाका तातूंत बारीकसाणेन पळयात तांचे फोटो पळयात ताची वंकल पळयात ताची नम्रत पळयात अशें दिसता म्हाका हो रतनजी टाटा बी न्हू. आनी जें हांवें आसा पेपराचेर वाचलां संदेशान बी घालता वाचतकीर म्हटलें अरे हो खरोच रतनजी टाटाचो थोडोसो दातृत्वाचो अंश तांच्यात आसा पूण ह्या हातान दिली ह्या हाताक कळूंक जायना होही नेम ताणें पाळला हें सगळ्यांनी हाजे पयलीं वक्त्यांनी सांगलां. तेन्ना अशा दानी आनी समाज संघटक स्निग्ध सात्वीक स्वभाव खंयचोय तकलेक कितेंय कसलेंय आसल्यार मनशाक पाचारत आसतना तकलेर मिरी घालप ना ताका हांसत खेळप जाप करप हे गूण आमी नारायण बाबा कडेन घेवपाक जाय. नारायण म्हळ्यार विष्णू. पयलीं आदल्या काळांत उदय बाबा बी खबर आसतालें जाणट्यांक खबर आसतलें एखादो जर रुपया आपल्या कडेन आसल्यार म्हणजे इंडियन करन्सी 1 रुपया जर आपल्या कडेन आसले आदल्या काळांत तो रुपया आसलो नाशिल्लो म्हजे कडेन महानारायण आस रे आनी 1 पयसो जर आसत तो म्हणटालो म्हणजे ल्हान नारायण आस रे. मागीर लोकांक कळपाचें म्हणजे 1 पयसो आहा म्हणजे 1 रुपया आसा. हो रुपयो हो आपलो न्ही पयसो येतना तो खंय वचपाचो हें ठरयता हें नारायण बाबाक खबर आशिल्लें म्हणून 70 पासून सगळ्या भागांत ज्या जाग्यार कोंकणीचो वावर चलना थंय तो वावर चलचे खातीर तांणी आपल्यालो हात सदळ केल्लो डायरेक्ट ताची मेळत ना मेळत आनी ताका तें व्यक्त करपाक नाशिल्लें म्हाका दिसता. म्हाका तितलो वेळ हांवें चड घेतला दिश्कूल म्हणटा सॉरी. दोनी ह्यो विभुती ज्यो आसात उदय बाबान सांगलें तशें तांची चरित्रां सगळ्यांनी आपणावपाची गरज आसा. तांचे कडच्यान ज्यो देखी आसात त्यो देखी आमी घेवपाच्यो आसात. खास करून शिक्षकांनी एखाद्या शब्दाची व्युत्पत्ती खंयची हें शिक्षकाक कळूंकच जाय. एक तर उतार दिलो जायत प्रत्येक शब्द हो खंयच्या भाशेंतल्यान आयला ताणी कशें कॉयनींग जाला हें नागेश बाबाक कळटालें. तशें आमकां कळूंक जाय इतलेंच हांव सांगतां. हांव कोणाचेर हें करना कोण करना तो असो विशय न्ही पूण तांणी सारकें घेवपा जाय देखी परत एक फावट कोंकणी भाशा मंडळ आनी काणकोण गेले कला केंद्र आनी तुमकां सगळ्यांक आनी ह्या दिग्गजांक दिनवास. देव बरें करूं उल्हासबाब. फुडल्या सुवातेर शणै गोंयबाब सेवा केंद्र कुडचडे हांच्या वतीन विठ्ठलराव देवकार हांचे कडेन मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. शणै गोंयबाब सेवा केंद्र सावर्डे कुडचडे ह्या संस्थेच्या वतीन ह्या दोन्ही महान व्यक्तीक अर्घ ओंपपाचें काम हांवें आमचे अध्यक्ष श्री मनोहरबाब नायक हांच्या विनंतीन घेतलां आनी तांच्या परवानगेन हांव उलयतां. ह्या दोन्ही व्यक्तींच्या संदर्भांत म्हजो जो सहवास आसा तो खूब मर्यादीत आनी म्हजें वावुरप थोडेशें कोंकणीच्या माळ्याचेर हातच्या राखून जालां. हाचे मेळून जो संबंद आयला तो यादीत उरपा सारकोच आसा. खास करून 1963 जेन्ना 7वें अखिल भारतीय कोंकणी संमेलन कुडचड्यार जाल्लें लेखक संमेलन म्हणटाले तेन्ना त्या वेळार
आनी त्या संमेलनाक आमी खूब ल्हान भुरगे ओके 28शींतले हांव आनी म्हजो दुसरो एक इश्ट आनंद मंगेश नायक हे दोनी जनरल सेक्रेटरीज म्हणून आमकां काडले आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हजो चड लागींचो संबंद आयलो. नागेश बाब करमली अवकार अध्यक्ष आशिल्ले, उल्हास बाब गुयांव त्या वेळाचेर कार्याध्यक्ष आशिल्ले, फादर सिप्रियान पै हांकां आमी अध्यक्ष म्हणून आपयले, मार्गारेट आल्वा तांकांय आपयले. अशे तरेचें बरें यादगार अशें तें संमेलन जाल्लें. त्या वेळाचेर नागेश बाबाचो स्वभाव आनी उल्हास बाबाचो स्वभाव ह्या दोन भिन्न टोकांच्या स्वभावा मदीं वावरपाची एक मोठी सर्कस म्हाका आनीक आनंदाक करची पडटली. उल्हास बाब गोंयांव तुमी सगळेच जाणात, थोडीशीं उतुतीपणां आसताली आनी ताचे तकलेक जें कितें आयलें तेंच करूंक जाय आशिल्लें. कारण जालें की तो रोखडोच मातसो चवताळटालो. आनी नागेश बाबाचे तर शांत पद्दतीन, कारण उल्हास बाबा परसय बीन संघटनेंत कशें वावर जावंक जाय, मुखार कसो वचपाक जाय हाजो सगळी जी बुजुर्गताय आसताली ती नागेश बाबा मदीं आशिल्ली. अशें ह्या दोन भिन्न स्वभावाच्या मनशां मदीं काम करता आसतना आमी बीन वेगळे तरेन घडत गेले. हांव आनंदाक सदांच म्हणटालो अरे बाबा हें कठीण मरे काम म्हणून. तो हागेलें एक सांगप जातालें. आनी दुसरें कितें जातालें, उल्हास बाब आमकां सावर्ड्या कुर्तड्यारच आसतालो त्या तेंपार. उरफाटें नागेश बाब पणजेच्यान आमकां येवन मार्गदर्शन करताले. ताका केन्ना एक 15शींतल्यान एक फावटी येवप जातालें. पूण एक गजाल जाली की केन्ना आमकां संघर्शाक तोंड दिवचें पडलें दोगां मदीं. उल्हास गोंयांव कार्याध्यक्ष म्हणून, सेक्रेटरी आमी म्हणून आमकां कितें काम सांगताले तें आमी मुखाट्यांनी करप आसतालें. आनी सगळें करता आसतना नागेश बाब थंडपणान तें आयकतालो. आनी बैठक आमची सोंपल्या नंतर विठ्ठल बाब मातशें ह्या गजाली कडेन लक्ष दिया ते म्हणून खासा म्हाका सांगतालो. तें म्हाका घट्ट याद आसा. तातूंतल्यान संघटन कशें मुखार व्हरूंक जाय, संघटन चलयता आसतना खंयच्यो गजाली कडेन बारीकसाणेन पळोवंक जाय हाजे बरी देख म्हाका त्या वेळाचेर नागेश बाबाच्या वागण्यांतल्यान कळ्ळ्या. ही म्हजी खूब मोठी यादगार अशी गजाल आसा. नारायण बाब मावजेच्या संदर्भांत थंय अशेंच भाशा मंडळाचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून त्या वेळाचेर काम करतालो. मडगांव आयलो की पयलीं काम म्हजें भाशा मंडळाक कितें काम सेक्रेटरी आसा म्हणून कितें डे टू डे काम आसतालें अशें नाशिल्लें. पूण बाबले बाबाचें उलोवप हें आमकां खूब घोस्ताव येतालें. तेजे मुळे बाबले बाबाक आयलो की मडगांवाक की बाबले बाबाक मेळपाचें आनी हें करपाचें. पूण थंय वतलो जाल्यार नारायण बाबाक हुडकुनूच वचचें पडटालें. आनी आमी दिसले भुरग्यांक ताणें सदांच म्हणप आयलो तूं कसो आसा, अशें चल्लां काम. ही चवकशी करपाची जी ताजी जी स्टायल आसतली ती आमकां खरीच उर्बा दिवपी आसता. आठवणीन विचारप कांय गजाली, नांवां सयत विचारप कांय गजाली. हाजे मुळे नारायण बाब आमच्या मनांत खंय तरी बरे तरेचें घर करून रावलो. म्हाका दिसता अशें ह्या महान मनशांच्या ह्या वागणुकींतल्यानच जो कार्यकर्तो त्या वेळाचेर कोंकणीच्या मळार तयार जालो हें ताचें खूब मोठें योगदान आसा जें आमी आतां तकलेन धरून मुखार वचपाचें काम करतात. तांच्या संदर्भांत ह्यो यादी दाखयता आसतना आमकां त्या काळाक वचपाची भाग्य मेळ्ळें अशें म्हणून हांव आमच्या संस्थेच्या वतीन तांकां आमची अर्घ देव बरें करूं. देव बरें करूं विठ्ठलबाब. फुडल्या सुवातेर कविता ट्रस्ट आनी विश्व कोंकणी केंद्र मोबायलाच्या वतीन मेल्वीन बाब रॉड्रिगीश आपले उलोवप करतले. कविता ट्रस्ट तशें कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान हांचे तर्फेन तशेंच कर्नाटक राज्याच्या समस्त कोंकणी लोकां तर्फेन नारायण बाब मावजो तशेंच नागेश बाब करमली हांच्या दोगांयच्या आत्म्यांक सद्गती लाभूं अशें हांव मागतां. नारायण बाब मावजोची आनी म्हजी वळख लांब काळाची न्हय. काणकोण संमेलना उपरांत
पूण चवडणे 3.5 वर्सांनी आमी केल्ल्यो गजाली, फोनाचेर उलयिल्ल्यो घडयो, कांय संदर्भांनी सांगता केल्लीं जेवणां एकामेकाच्या विस्वास आसूं, अभिमान आसूं, संबंद रुता करूंक पावली अशें म्हाका दिसता. ताचें काळीज कोंकणी खातीर कशें हुस्केता म्हणून हांवें बात केल्लें. पडद्या फाटल्यान रावून कसल्याच नांवाक आशें नासतना वावुरचें ताचें व्यक्तित्व हांव जाणा जाल्लो. प्राय पिकुल्लो तरी तरणाट्या परी तो वागतालो. ल्हानांच्यो अभिप्रायो, विचार आयकून घेवचे कान आनी सोंसणीकाय ताका आसली. थोड्याच वर्सांनी तो म्हजो आप्त जाल्लो. गोंयांत पावल्यार ताच्या घरा रावूंक म्हाका ताणें जायते फावटी, आनी विशांती खबर आसा, म्हज्या इश्टांक आनी म्हाका ताच्या घरा येवच म्हूण अशें वत्ताय करून आपोवणें ताणें दिल्लें आसा. ताची याद म्हज्या काळजांत आसा आनी ती उक्तावंक म्हज्या तोंडार उतरावंक येनात. ताची याद म्हज्या मनांत आसा आनी म्हाका उतरावंक ती साधना. ताणें ताच्या बावल्यांनी म्हाका वेगळून धरलां, घेतलां. ती ऊब सदांच सांबाळटलो, ताच्या आत्म्याक सद्गती लागून अशें हांव मागतां. 1990 वर्सा जानेराचे 21 तारखेर मोगाच्या मेल्विन बाब, माय मोगान अशें बरोवन नागेश बाबान ताचें वंशकुळाचें देणें पुस्तक म्हाका दिल्लें, उगडास. आनी तें पुस्तक आजुनी हांवें सांबाळून दवरलां. ताच्या की 6 वर्सां पयलीं म्हूण दिसता बेंगलोरचे परिशदे वेळार म्हाका तें घडिल्लें. म्हणटना चडुले 38 वर्सांची आमची वडोवण. तो पणजे मळ्यांत रावतलो तेन्ना वडोल शिवदास बाबान सांगिल्लें, हांवूय वयर चडून गेल्लो आसा. म्हाका तो आवाज करून म्हळ्यार तें वुडन स्टेप्स आशिल्ले वयर बी, आनी ते आवाज जातालो. ते म्हाका सारके 2-3 फावट हांव थंय मळ्यांत गेल्लो तेन्ना तांगेर पावल्लो आसा. मागीर चिंबळ मानसदीपांत रावूंक लागल्या उपरांत साबार फावटी हांव थंय पावलां. आनी हांव पावलां मात न्ही, त्या वेळार मोहिनीताय थंय आसली. रामदासाक म्हाका सारकी सारको उडास ताका उडास आसतलो. हांव तांगेर पावलो. हांव एकलो मात्र न्ही, म्हणजे सगळें पळटण म्हणटा आमी मंगळूर तावन. म्हजी आवय येतली, बापूय येतलो, म्हजी भयण, भाव, म्हळ्यार भयणीचे म्हजे भाऊजी, आनी सगळे आमी एक मॅटाडोर करूनच नागेश बाबागर आनी हे बाबायगर, पुंडलीक बाबागर गेल्ले यादी म्हाका आसून कांय 35 इयर्स 35 वर्सां आदीं आमी अशें गेल्ले उडास सांगत आसा. आनी नागेश बाबागर खूब फावट हांव गेला. आमी एकलो न्ही, फाटल्या वर्साय गेल्लो आसा. आनी म्हजे बाचे जावया लागीं आदल्या वर्सा गेल्ल्या वेळार हांव म्हजी बाची आनी म्हजो बाचे जावय, म्हळ्यार म्हजो जावय म्हणीत म्हज्या भयणीचो जावय, आमी फिशिंगा विशीं उलोवन आसतना नागेश बाबाची फिशिंगाची जानवाय आयकून अशें मेला, अजाप पावला. तो ताचेच लागीं म्हज्या जाव्या लागीं अशें उलयतलो की फिशिंगाची ताका जानवार विशेश आसली, जाळां विशांत, फिशींग करचे विशयांत विशेश आसली. ताका म्हजेर विशेश गौरव आशिल्लो. कोंकणीच्या कामांनी म्हजेर ताणें विशेश विस्वास दवरलो. प्रकृतीचो पास पुस्तका खातीर ताणें एक विशेश लेख म्हाका बरोवन धाडले. तांचे संक्षिप्त गजाली कांय पुस्तकां ताणें प्रगट केल्ल्यो आसात. तांच्या घरा पावलो तेन्ना केदाळय तो कविता वाचून सांगतलो म्हाका. आदल्या वर्सा कविता ट्रस्टाच्या आमी सांगोडी कांय 10-12 जण तांच्या घरा गेल्ले. तुमी नातलात आसतल्यात, रामदास बाब तुमी युनिवर्सिटींत आसतल्यात. त्या वेळार आमी कांय 1.5 वर तांच्या सांगत उरले आसा. आनी त्या संदर्भार तांणी एक कविता सांगिल्ली आसा आनी ती हांवें रेकॉर्ड केल्ली आसा. ती म्हज्या लागीं आयल्या वार हांवें फेसबुकाचेर घाल्ली आसा. आनी त्या भायर थोड्या म्हयन्या आदीं आदल्या वर्सा हांवें म्हज्या एक इश्टाक धाडून तांच्या घरा कांय एक 10-12 कविता हांवें रेकॉर्ड केल्ल्योय आसात कविता ट्रस्टा खातीर. त्यो वेगळ्योच एडीट कर, म्हाका युट्यूबार घालूंक जाय अशें फुडाराक उपकाराक पडटल्यो अशी हांव चिंतां. जिणेच्या संगरांत हो शब्द हांवें पयले फावटी आयकूंक सो. जिणेच्या संगरांत झुजतां ताच्यो कविता घडत गेल्यो अशें ताचें सांवार पुस्तकाच्या पयले प्रकाशक सुमंत केडेकर अशें बरयता. आनी जिणेच्या युगसंगरांत एक गजाल मात हांवें
निज धर्म जीवन धर्म म्हणून सांबाळून दवरल्या आनी हांव ताका वेंगून रावलां आनी ती म्हळ्यार कविता. अशें नागेश बाबू वंशकुळाचे तेणे पुस्तकांत उपरांत 6 वर्सां उपरांत बरयता. आमी सगळे नागेश बाबाक कवी आनी सुटके झुजारी अशेंच वळखून आयल्या इतलो तेंप. प्रत्येक जावन आमी मंगळूरकार सुटके झुजारीच म्हणचे नागेश बाबाक कवी म्हणून. पूण तांणी मिनाच्या कणी वयल्या वावराड्यां खातीर कामगार आनी शेतकाऱ्यांचे चळवळी केल्लो वावर चडीत आमी नेला. हें ताच्या पुस्तका सावर पुस्तकांत सुमंत केळेकर बरयता त्या विशयांत. कांय थोडो वावर आमी जाणाव जाल्यार नवें गोंय घडवणेच्या वावर आसो जावं ता ओपिनियन पोल असो आनी राजभास आंदोलन असो. नागेश बाब तरणाटपणान मिन्साच्या कणयांनी नोकरी करतालो. हें तुमकां खबर आसा, म्हाका हांव नेला पूण ताच्या पुस्तकांत ताणें बरयलां मिन्साच्या कणयांनी तो वावर करतलो. थंय कश्टी वावरड्यांचें जिवीत लागींच्यान अणभवूंक तांकां मेळ्ळें. गोंयच्या दोंगरा वयल्या खणींचेर सैमाच्या गोपांत उक्ताडार शिंयां वतांत कश्टातेल्याच्या मुखामळाचेर ताणें वाचचे पयलेंच दास कॅपिटल असो मार्क्स ताका थंय पळोवंक मेळ्ळो म्हूण बरयता. पळया, म्हणटना नागेश बाबान कोंकणी चळवळीचें सुकान नव्या गोंयचे घडवळीचें फुडारपण घेतलेंच, पूण ताच्याकी वरत्यान समाजांत दनसारल्या वर्गाचेर तांकां खूब काळजी आसली म्हणल्यार आमकां कळटा. नागेश बाब आपले कवितेंत अशें तळमळटा एके कडेन, खंय आसात ते, खंय आसात ते मनीस नांवाचे पाणी. एका वेळार जे पाण दिताले व्हडल्या व्हडल्या वावरां खातीर, खंय आसात ते? की सगळेच प्राणा सयत गेले, संवसारांतले उरगले? कोणी पूण आसा कोणी जितो? काय सगळ्यांनी कुडींतले प्राण हुमकळायले भाड्याच्या खुंट्यार? ना नागेश बाब, आमी आसा, खंत करिनाकात. तुमी आपल्या मालगड्या बराबर पेटयिल्ली कोंकणीची ज्योत आमी पालवूंक दिवचे ना, सांबाळून दवरतल्या अशें सांगून तुमच्या सर्वांचे तर्फे नागेश बाबाच्या आत्म्याक हांव श्रद्धांजली भेटयतां. आनी एक म्हाका सांगूंक जाय, फाटल्या 6 म्हयन्या आदीं ऑगस्ट म्हयन्यांत अरविंद भाटीकार बाबान म्हाका एक संदी घडोवन दिल्ल्याक तांचो उपकार आठयता. हे दोगूय मालगड्यांक सांगाता, नागेश बाब करमली तशें नारायण बाब मावजो सांगाता, म्हाका एक सांगाता बसून जेवचे भाग तांणी म्हाका फावो केल्यार तांकांय तांचोय हांव उपकार भोगता ह्या संदर्भात. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. फुडल्या सुवातेर भांगराळे गोंय ह्या संस्थेच्या वतीन डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे लागीं मागता की तांणी आपले उलोवप करचें. नमस्कार. म्हजे भुरगेपणान बापायची माया हांवें पळयली ना, पूण कोंकणी चळवळीन म्हाका खूब वडील दिले. म्हजी भावनीक बापायची मायेची तूट ह्या दोगांनी भरून काडल्या. इतलें म्हजें भावनीक नातें ह्या दोगां कडेन आशिल्लें. नागेश बाबान आमकां आकाशवाणी कडेन आकृश्ट केल्लें तेन्ना. युववाणीच्या माध्यमांतल्यान आमी आकाशवाणीचेर वताले तेन्ना नागेश बाब आपूण जावन येतालो आनी आमकां मार्गदर्शन करताले. त्यो खूब यादी आसा, तातूंतल्यानच आमी घडत गेले. दिवचले आमी मराठी मुल्कान संघर्श करताले म्हणजे ल्हानूच. तेन्ना आमचो एक ऑर्केस्ट्रा काडलो आमी उदेंतेचे वांगडी म्हणून. घुमटां समेळ घेवन आमी गायताले. तेन्ना त्या घुमटाचो पयलो गाज कोणाच्या कानार गाजलो तो नारायण बाबूच्या. उदेंतेचे वांगडी दिवचले भायर हाडपाक जाय
म्हणून नारायण भाऊन आमकां वामनेश्वर देवस्थानात एक संदी दिली, तुमचे कार्यक्रम सादर करात म्हणून. आज बांगराळे गोंय जे उबे आसा ते नारायण भाऊ उदेंतेचे वांगडी जो संगीत पथक त्या वेळार आमी आमचे पद्दतीन केल्ले, ताका एक बळ दिल्लें पयले खेपेक. ते केदें बळ आशिल्लें, खूब व्हड बळ आशिल्लें. ते नारायण भाऊ खातीर उदेंतेचे वांगडी, झुजाचे वांगडी गीत मेरेन आमी पावले. युवा महोत्सवांत तें गीत गाजलें, आजूय गाजता, सगळे कडेन गाजता. खूब यादी आसतल्यो, चड कांय उलोवपाक शकना हांगा. नागेश बाब एका व्यक्तिमत्वान खूब व्यक्तिमत्वां घेवन जगपी एक महामनीस. संघटक म्हणून एक व्यक्तिमत्व ताच्यांत आसा, साहित्यीक म्हणून एक व्यक्तिमत्व ताच्यांत आसा, भाशा अभ्यासक म्हणून व्यक्तिमत्व ताच्यांत आसा, मोगाळ मायेस्त धडाडीचो आनी धडपडी करप्यांक सोदून काडून लागीं हाडून गोश्ट दिवपी अशें व्यक्तिमत्व नागेश बाब. नागेश बाबाक एक साहित्यीक म्हणून व्यक्तिमत्वांनी नांव उरतलेंच आशिल्लें कोंकणी चळवळींत. पूण नारायण भाऊ एक अशें व्यक्तिमत्व जो साहित्यीक नासतना सुद्दां सगळ्या कोंकणी विश्वान आज नारायण भाऊ म्हणून एक वेगळे तरेचें व्यक्तिमत्व घेवन सगळ्यां मुखार आसा. अशें एकूच विरळा व्यक्तिमत्व आसतलें तें नारायण भाऊचें. एक दीस नित्यानंद गेल्या उपरांत अचानक नारायण भाऊन म्हाका फोन केलो. आमच्यांतलो एक लेखक खूब बरो ना. हांवें नित्यानंदाक सांगलां, म्हाका गुपचूप तुजे गाडयेन व्हरपाचें, ताजे मेरेन पावोवपाचें आनी हाडपाचें. नित्यानंद गेलो आनी तो फोन म्हाका आयलो. नारायण भाऊन सांगलें, पूर्णानंद, गुपचूप रितीन तुजे गाडयेन म्हाका घालपाचें, खंय व्हरता कोणाक कळचें ना, कित्याक व्हरता कोणाक कळचें ना, थंय व्हरपाचें, त्या मनशाक म्हाका मेळोवन दिवपाचें आनी म्हाका परत हाडपाचें. नारायण भाऊन त्या दिसा जें काम केलां त्या आमच्या महामनशाक दुसऱ्या महामनशान एका व्हडलो आदार दिवपा खातीर जें पावल उबारिल्लें, तो आंकडो खूब व्हडलो आशिल्लो. पूण कोणाकूच तें दाखोवन दिनाशिल्लें. कोणाकूच आपूण कितें काम केलां हें कोणाक दाखयनासतना करून दाखोवप ही केदी काळजाची व्हडपण जाय पडटा.